येताले सांगताले बाबू आमचे रेवण बंद केल्या ते चालू कर बेगी एक आवाज असतो उघडाच जात नाही ना आणि तुम्ही आज उपस्थित असलेले आमची पल्लवीबाई माजी सरपंच तसेच बाब विजय माझी जिल्हा मेंबर बाय सीमा खडके माझा मित्र बाब तुळशीदास गाव तसंच माझा मित्र बाब मंदार बाय आमचं किरण आमचं उपस्थित सगळे आज पडतो इलेक्शनाक उबो रावपा खातीर तुमचे कडेन आयलो आता ह्या इलेक्शनाक म्हाका रावपाकच जाय आसलेलें कित्याक हांव कित्याक म्हूण रावता म्हाका 4 फाटी निवडून हाडलो 4 फाटी 1 फाटी 2 फाटी 4 फाटी हो जो परस कडे वाडो हे हा पंचायत ही म्हाका एकूच टायम मेळ्ळी एक टायम मेळ्ळी माझ्या इलेक्शनाक एक टायम आणि इतको माझे विश्वास केलो की पंचायतीत सगळ्यात मेजॉरिटी वोट या परस कडे हांव केन्ना विसरूंक शकना कारण पयली फावट पण हांव काम करीत आयलो ह्या परस कडे जो पंचायत हा आमची ही पंचायत हो रिमोट एरिया ह्या रिमोट एरिया भितर लोक अवलंबून केजेर आहा डिपेंड्स केजेर आहा त्या रेल्वेचे चिऱ्याचे आपल्या धंद्याचे आणि नोकरीचे ना हांगा काय ना कितें बिझनेस करतलो हा काय ना सगळ्यांचे हो बिझनेस आमकां फुडें व्हरपाक जाय आणि तो व्हरपा खातीरच तुमी आज एकठांय जाल्ले म्हजो अशें आहा तुमचें म्हणणें की म्हाका ह्या मतदारसंघात 4 फाटी तुमी हाडलो निवडून तुमी 1 फाटी हाडलो पण हांव तुमचे बरो आसतलो म्हजो मतदारसंघ पयलीं धारगळ मागीर हो मेळ्ळो पेडणे तुमी तुमचो पाठिंबो दाखयलो आतां हांवें विकास म्हणटा तो खंय कमी केलो कारण ह्या मतदारसंघात जेन्ना हांव आयलो धारगळ तेन्ना 99 आयलो तेन्ना लोकां पर्यंत उदक पावून नासलेलें लायट पावून नासलेली रस्ते पावून नासलेले त्या हेजेर म्हाका हांगा लोकांनी निवडून दिलो हांव देवा कडेन मागतालो की येदो व्हडलें काम म्हाज्यान जातलें काय म्हणून फुडें व्हरपाक तेव्हा म्हाका साथ दिली लोकांनी म्हाका साथ दिली लोक सगळे म्हाजे बरोबर रावले बाबू तूं फुडें वच आमी आहा त्या फोर्साचेर हांवें काम चालू केलें हांवें म्हटलें काम आज करपाचें आज न्ही आतां करपाचें आणि हांवें 4 फाटी बंड केलें काँग्रेस केली बीजेपी केली काँग्रेस केली मागीर एमजी केली पावर हाडलें काम करपाक चालू आणि सगळो विकास अख्खो मतदारसंघात विकास म्हणटा खंयच कमी करूं ना आज खंय मतदारसंघात कोणी सांगता की बाबून कितें विकास केला परस कडेन सुद्दां मागीर म्हाज्या हातान मेळ्ळें परस कडेन हांवें काम करचें केलें विकासा भितर हांव खंयच कमी ना आमी जेन्ना हे विकास सगळो जाल्या उपरांत आमी हातीन घेतले की आमचो भुरगो कामाक लागपाक जाय आमच्या हरेक घरांत नोकरी मेळपाक जाय हें धोरण कारण म्हाज्या कडेन जेन्ना सकाळी फुडें महिला येताली जाणटेलो येतालो म्हाका म्हणटालो बाबू तुवें डेव्हलपमेंट खूब केलो आमच्या भुरग्याक कामाक केन्ना लायत तें सांग ना तेका लायला म्हाका लायला आमच्या घरांतलो लायला ह्यो जोडे जाता म्हणजे नोकरी ही सगळ्यांक जाय आमच्या मतदारसंघ कारण आमचो मतदारसंघ रिमोट एरियांतलो आमचो मतदारसंघ ह्या डिपेंड्स आसलेलो नोकरीच्या रेवेच्या खंयच्या चिरेच्या धंद्याच्या आनी कितें हांगा त्याच्या खातीर आमी हो एअरपोर्ट हाडलो पण एअरपोर्टाचो आमकां लाभ मेळ्ळो फायदो मेळ्ळो आमचे सगळे भुरगे गेले काय ना आमचे त्या एअरपोर्टा वयल्यान जे टॅक्सीवाले तेंच्यांनी तांकां पार्किंग प्लेस मेळ्ळी तांकां न्याय मेळ्ळो ना कोणाक धंदो मेळ्ळो तुमी सांगा हांव जाणा म्हाज्या ह्या मतदारसंघात ह्या देवळाचो प्रॉब्लेम जाल्लो आमी वाचयलो 19 घरां वयतालीं रस्त्या खातीर आमी वाचयली आमी हर एक गोष्टीक आमी फुडें
मंदिर आम्ही वाचयले, 19 घरां आम्ही वाचयली. पण म्हाका याद येता की आम्ही म्हणटात ते कमी. माझ्याकडे येताली महिला, ते म्हणटाले बाबू तुवें सगळें काम केलें, डेव्हलप, नळ दिलो, रस्तो दिलो, लाईट दिली, सगळें दिलें. नोकरी केन्ना दिता ती सांग. ही नोकरी सुद्धा या मतदारसंघात हांवें 1000 लोकांक दिली. पण तू कितें म्हणटा, तेका दिली नोकरी, आपल्याक दिल्या? आपल्याक केन्ना दिता ती सांग. हांवें 1000 नोकरी दिले, पुलीस दिले, तुझे हे आमचे सेक्रेटरी दिले, ग्रामसेवक दिले, मामलेदार दिले, LDC दिले, ड्रायव्हर दिले, व्हडले नोकरी दिली. पण माझी नोकरी म्हणटी फुकट हर एक भुरग्यांक, पण सगळ्यांक दिवू शकना. म्हणून आज हांव भायर सरला एम्प्लॉयमेंट प्रश्न घेऊन, नोकऱ्यांचो. आणि नोकऱ्यो आम्ही सगळे समजताले की एअरपोर्ट येऊन आमचो नोकरीचो प्रश्न सुटतलो. या आमदारान तो एक प्रश्न सोडून. या आमदारान जेन्ना आमची नोकरी आयल्यो, आमकां नोकरी खंय मेळ्ळ्या? आमचे टॅक्सीवाल्यांक पार्किंग खंय मेळ्ळें? आमचे टॅक्सीवाले आरोप मारतात, लोक आरोप मारतात की आमकां नोकरी ना म्हणून. आणि या एअरपोर्टाचेर ह्या हल्लेकारांनी एक शब्द असेंब्लीन उलोवना आमच्या नोकऱ्या खातीर. एक आवाज ना. या रितीन थंड पडलो. म्हणून हांव भायर सरलो की या एअरपोर्टा वयल्यान सगळ्यांनी, या BJP वाल्यांनी लूट केली. या BJP वाल्यांनी सुद्धा हो एअरपोर्ट हाडून म्हाका फसयलो, म्हाका काडलो आनी मडगांव घातलो की हांव उलयचो न्ही म्हणून, कारण पेडणेकारा खातीर धरलो. म्हाका थंय येलो, मडगांव येलो आनी म्हाका पॅक केलो. हांवें म्हणलें देवा तो हल्लेकारा हाडया निवडून. पण देवा म्हणलें ह्या BJP तरी आमचें काम करतले, आमच्या भुरग्यांक कामां लायतले. पण या BJPन सुद्धा त्या हल्लेकारांक कांय करूना, ते करूना, पण BJPनय करूना. सारको रस्त्यार उडयलो मतदारसंघ. अरे हाडलो येदो व्हडलो प्रोजेक्ट आमी, आमच्या लोकांनी. हेंका एअरपोर्ट हाडपा हेंका ताकद आसलेली. आंदोलन आमी केलें, रस्ता रोको आमी केलें, खेचून एअरपोर्ट हाडलो. म्हाका तेन्ना म्हणटाले BJP की बाबा 2-2 एअरपोर्ट कशे येवं शकतात दाबोळी हांगा मोपाचेर, एकदम डिस्टन्स कमी आहा. हा म्हणलें आमकां जाय, आमकां पोट जाय. हाडलो इतली करून, पण आमकां कितें फायदो जालो? आमकां भुरग्यांक नोकरी मेळ्ळी? आमचे टॅक्सीवाले आज एन्जॉय करतात? कांय ना. अशें आमकां हालत केली ह्या मतदारसंघात. आनी ह्या हल्लेकारांक तर एक जाप काडून हाडली. हें केन्नाय फील जाता. आज इतलेंच म्हणणें आहा की आज हांव भायर सरला तो सिर्फ एम्प्लॉयमेंट इश्यू घेवन, नोकऱ्यो, डेव्हलपमेंट हांवें केलाच. आणि डेव्हलपमेंट बद्दल आमकां कोण बोट धरपी ना, पण आमकां एम्प्लॉयमेंट घेवन हांव भायर सरलो. आणि एम्प्लॉयमेंट म्हणटा आमचोच मतदारसंघ दिवूं शकता, दुसरो दिवूं शकता, हो एक विश्वास दवरा. आता बाबू आयला आनी हांगा म्हणटाले की एम्प्लॉयमेंट बाबू आपूण दितलो म्हणटा. खंयच्यान दितलो, कसो दितलो? आज ह्याच मतदारसंघात एम्प्लॉयमेंट दिवू शकता, दुसरो न्ही. इतलो जागो आमी आमचो एक्वायर केला. 1 करोड स्क्वेअर मीटर आमी जागो एक्वायर केला. तेजे भितरलो 40 स्क्वेअर मीटर दरात एअरपोर्टाक गेलो. 60 लाख स्क्वेअर मीटर हा तो कितें करपाचो? थंय कितले प्रोजेक्ट येवपाचे आहा, तेजो लाभ कोणाक मेळपाचो आहा? काय हे प्रोजेक्ट आमी घालया तेंच्या घशान? म्हणून हांव भायर सरलो. हांवें पळयलें, तुम्ही माझेर विश्वास केला, माझ्या दारगड मतदारसंघान सुद्धा माझेर विश्वास केला की बाबू मुखार काढू शकतो म्हणून हे सगळं. म्हणून BJPचो तो राजेन हल्लेकार आला, त्याका सुद्धा उडयलो, बाबू परतो हाडलो. BJP आसतना त्याका उडयलो. हांगा ह्या हल्लेकाराक आमी चान्स दिलो की हल्लेकार आनी आमची BJP कितें करतली म्हणून आमकां. पण ते दोगां कडेन जावना. BJPनी कांय करूना, हल्लेकारांनी कांय करूना. म्हणून आज एअरपोर्टचे बऱ्या एअरपोर्टाचे आनी जॉब जातले, कार्गो बिर्गो येवपाचे व्हडले व्हडले. पण 60 लाख स्क्वेअर मिटराचेर कितें येवपाचें आहा, कसले प्रोजेक्ट येवपाचे आनी आमकां कितें कितें मेळपाचें आहा. म्हणून हांव तुमकां सगळ्यांक सांगपाक सोदतां की आमचो हो मतदारसंघ रिमोट एरियांतलो मतदारसंघ.
आमचो मतदारसंघ नोकरीचे डिपेंड्स आहा. आमचो मतदारसंघ रेवेचे डिपेंड्स आहा. आमचो मतदारसंघ खाणीचे डिपेंड्स आहा. म्हणून हो आमकां सांबाळपाक जाय. आज आमच्याकडे ती कॅपॅसिटी आसा. अरे हो 1 करोड स्क्वेअर मीटर जागा आमी एक्वायर करपाक दिला तो आमच्या भुरग्यां खातीर, आमच्या लोकां खातीर, आमच्या घरांनी नोकरी पावोवपा खातीर. हे येतात गव्हर्नमेंट हे येतात बिचोलीचे भुरगे थंय, सांखळीचे भुरगे थंय, महाराष्ट्राचे भुरगे थंय तेंकाय करतात आनी आमी पळयतात दोळ्यांनी. हे जागो कोणाचो आयलो कसो आनी हेजे भितर प्रोजेक्ट उबे जाले कशे. कोणाक कॅपॅसिटी आसतली येदो व्हडलो प्रोजेक्ट तयार करपाक न्ही. तुम्ही जाणा 70 खाली 10 लाख मागपाक गेला तेणे दाणो उडयले तेंच्या. पण ह्या मतदारसंघान हे आमी केला त्या हातीतले अशी. म्हणून हांव भायर सांगता तुमच्या आदाराचेर तुमच्या सपोर्टाचेर हांव उबो रावपाक पळयता. कारण हे वाचोवपाक हर एक घरान नोकरी पावोवपाक हांवें रावचें काय ना मतदारसंघान पळो. तुम्ही सांगा कितें करपाचें. आमदार म्हणून रावपाचो पडतो. आमचो मतदारसंघ वाचोवपाक तुमची तयारी आहा न्ही? न्ही तुम्ही सगळे तयार आसात न्ही हे फाटी. कारण हो मतदारसंघ आमकां वाचोवपाक जाय. हो मतदारसंघ आमकां फुडें घेवन वचपाक जाय. म्हणून हांव मागता तुमच्या सगळ्यां कडेन की आमकां ह्या मतदारसंघात जें आमी केलां तेंच आमकां पुरो. पण ते आमच्या हातान उरपाक जाय. तो जो चान्स दुसरो लोक घेवपाक लागला. आनी हे जे आमदार आहात आल्लेकरा कोरगांवकर हे कांय फायद्याचे ना. सगळे कॉम्प्रोमाइज लोक. म्हाका सांगात जेन्ना सन्मान करपाचो आसलो हांगा सन्मान म्हाका याद आहा. सन्मानाक सगळे महिला घेवन तो गेलो थंय. कोण कोरगांवकर आनी आल्लेकर की सन्मान हांगा जावचो ना म्हणून. सन्मान जालो जावना. सन्मान जालो करपाक कोणें दिलो ह्या आमदारान आल्लेकरान आनी त्या कोरगांवकारान. विरोध म्हणून बाप मारतालो आरड मारतालो. सगळी बॅगां पडल्या उपरांत जालो थंड आनी केलो. खाली महिला गेले आनी खाली यूज करून घेतले. जाला म्हणून अशें जावपाक नाका. हो म्हाजो मतदारसंघ. हांव जाणा कश्टाचो मतदारसंघ, मेहनतीचो मतदारसंघ, मेहनतीचे लोक आसात. आनी मतदारसंघ ज्याच्या भितर आमी कितें तरी करून दवरला तें फळां आमकां मेळपाक जाय. अरे हो 1 करोड जो स्क्वेअर मीटर जागो आमी घेतला तें झाड आंब्याचे आमी रोवल्ले आहात. तेजे आंबे आमकां आज पळयतात सगळे की गव्हर्नमेंट जो बीजेपी आहा तेणे तरी हे काम करपाक जाय आसलेले आमच्या भुरग्यांचे एअरपोर्टाचे आनी दर हेचे काही ते केलाच नाही ना. म्हणून परत हातींतले घालया ना. आमी आज रावल्यात. आज हांव रावता तें सांबाळपाक. कारण हांव जाणा की म्हाजो मतदारसंघात हांवें विकास सगळे कडेन पावयलो फूल स्वीप. पण आज म्हाका जे पावोवपाक जाय ती नोकरी हर एक घरान नोकरी मेळपाक जाय. आनी ती नोकरी खातीर आमी करून दवरलेले तेजो फायदो आमच्या लोकांक मेळपाक. म्हणून हांव तुमचे सगळ्या कडेन मागता परत एक फावटी इलेक्शनाक हांव रावपाक आयिल्लो आसा. हांवें रावप काय ना म्हाका सांगात तुमी. ह्या इलेक्शनाक रावपाचें काय ना. रावपाक जाय न्ही. आनी तुमचो साथ आसतलो न्ही. तुमचो सपोर्ट आसतलो न्ही. आनी हे वाचोवपाक जाय आमकां. आमचे खातीर कितें वाचोवपाक जाय की हे जे 1 करोड स्क्वेअर मीटर जागो जो घेतला तेजे भितरल्यान 60 लाख स्क्वेअर मिटरा भितर आनी कितलेशे प्रोजेक्ट येवपाचे आहा. आनी ते आमच्या भुरग्यांचे आमच्या फॅमिलीक नोकरी मेळपाचे आनी ते आमच्या हातान आसपाक आमच्या हातान आहा. तेका झगडपी खातीर कोण करता. हे एक आवाज करना तो आल्लेकर विधानसभेत एक आवाज ना. दुसरो आहा पळय तसलो दुसरो तो कोरगांवकर आहा खंयची एक काम केल्लें आहा. हे सगळे जितले प्रोजेक्ट आहा ते म्हाजे. आज फ्लायओव्हर ब्रिज कोणाचो म्हाजो. तीन मजली ब्रिज कोणाचो म्हाजो. ऑटो प्लांट कोणाचो म्हाजो. खंयचो प्रोजेक्ट हांवें सोडला. आज इंटरनॅशनल क्रिकेट स्टेडियम येता म्हाजो. क्रिकेट स्टेडियम जो जागा आमी दिला तेजे काम स्टार्ट करना हो आल्लेकर. तेजे भितर 500-600 नोकऱ्यो थंय लागताल्यो आमच्यो.
आयुष्य हॉस्पिटल हाडल्या आमचो भुरगो थंय कामाक ना, कोण उलयता विधानसभेन एक आवाज ना, काय उलोवप ना, आमचो गोंयकार भुरगो ना, आमचो वाड्याचो आमचो मतदारसंघाचो भुरगो ना, ह्या रितीन चल्लो. दुसरे रवींद्र भवन येवपाक ते मांद्रे आले, तेकाय ताबो हांवें दिल्लो. सगळे स्पोर्ट्सा खातीर येदे व्हडले जागे आमी एक्वायर करून दिले. दूख दिसता म्हाका तेजो लाभ आमकां मेळना, तेजो फायदो आमकां मेळना. कारण आमचे भुरगे बेकार, आमचे भुरगे डिपेंड जातात हांगा. कारण आमचो भुरगो बिजनेस, कारण बिजनेस एरिया ही रिमोट एरिया, हेजेर सिर्फ अवलंबून हा नोकरीचेर लोक, हेजेर अवलंबून हा आमचे चिऱ्याचेर रेवेचेर लोक. आणि हे आम्ही त्याला देऊ शकणार, आम्ही कसले आमदार आणखी म्हणून हांव मागता तुमच्या सगळ्यांकडे, आम्ही पुढे वयतले हो विषय एकूच घेऊन. तो विषय हा नोकरी, हर एक घरान नोकरी मेळपाक हो विषय. आणि त्याच्या खातीर तुमचो साथ, तुमचो सपोर्ट जाय. हांव उलय म्हणून जायना, तुम्ही म्हाका 4 फाटी दाखयला निवडून, तुम्ही म्हाजेर विश्वास केला आणि त्या विश्वासाक हांव पात्र. हांव खंय कमी आहा, कोणी सांगता हांव खंय कमी आहा, आणि किती करनासतना दवरचे, आम्ही सगळे हाडले हांगा. पण आमचो लास्ट विषय उरला तो नोकरीचो, आणि ते नोकरी आम्ही दिवू शकता म्हणून हांव भायर सरलो. हांव कोणाचें आयकचो ना, हांव सडेतोड तेगे एसएमपीन दाखयतलो कितें आहा तें, आनी रस्त्यार दाखयतलो. म्हणून हांव मागता हे फाटी रावया सगळे स्ट्रॉंग. कारण तो आल्लेकार समजता कितें पयशे दिल्यार मतां मेळटली म्हणून. आमचो मतदारसंघाचो लोक पयशाचेर ना, आमचो मतदारसंघ विकासाचे आहा, विकास कर मतां घे म्हणून असो आहा. म्हणून तुमकां सांगता हांव, हे सगळे लोक आनी कोण कोण बाबतींत जण आयले ते सर 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 म्हणजे ते रिटायर्ड जाल्ले लोक जे आयल्यात ते सिर्फ हे चीफ मिनिस्टरा कडेन आनी गव्हर्नमेंटान उलोवं शकतले काय म्हणून, तांकां आवाज दिवन सांगू शकतले काय म्हणून, हे जावपाक जाय म्हणून, फाल्यां टॅक्सीवाल्यांचो प्रश्न घेवन वचूं शकतले काय म्हणून. ते कॉम्प्रोमाइज लोक खंय म्हणटा उबे रावतले, सर सर म्हणून आयले लोक. आमी जे हातीन धरला ते करून दाखयलेले, म्हणून ह्या तुमकां दिसता सगळी. पण त्या हातींतले वचपा जायना, ते सांबाळा. ते आमची भुरग्यांची स्टेट आहा, आमच्या भुरग्यांचे फ्युचर आहा, भुरग्यांचो लायफ आहा, ते आमकां फुडें व्हरतलो. आरामचो मनीस थंय जाय उलोवपी. हो एक म्हणजे विश्वास तुमी दवरात. मागता तुमच्या सगळ्यांकडे की येदो व्हडलो जो प्रोजेक्ट येवपाचे आहा तेजो लाभ गव्हर्नमेंट सर्व्हिस तर आमी दितलेच मेळटले, पण हो सारको आमचो हातींतलो जॉब आसा जो हर एक घरांनी आमी दिवूं शकता. म्हणून सगळीं हुशार राव. हे फाटी बाबू येवपाक जाय तुमचो. कारण हांव ह्या मतदारसंघात म्हाका वोट गेला तो तुमी. ह्या मतदारसंघाच्या पाठिंबान हांव 4 फाटी मंत्री जालो, डेप्युटी चीफ मिनिस्टर. या मतदारसंघाच्या आधाराचेर, हांव खंयच्या पार्टीच्या आधाराचेर ना. अरे तुम्ही म्हाका सपोर्ट केला तसो हांव आयला. हांवें 4 केले पार्ट्यो, काँग्रेस केली, बीजेपी केली, मागीर परती काँग्रेस केली आनी मागीर एमची केली. कोणाच्या आधाराचेर? तुमच्या आधाराचेर. आनी ते मंत्री पद घेवन तुमचे फुड्यान हांवें विकास केलो, हें हांवें काम केलें. म्हणून आज येदी व्हडली जागा थंय आमी एक्वायर केली आनी आज एअरपोर्ट तयार केलो. पण तेजो लाभ, तेजो फायदो आमकां जावपाक आमच्या भुरग्यांक. म्हणून हांव तुमच्या सगळ्यां कडेन मागता की सगळे परत एक जावया. हांगा खूब जाणे येतले, पण सगळे पडपाचे न्हय जरा. अरे तुम्ही असले बीजेपी असले कॅन्डिडेट तुम्ही उडयलो राजे नार्वेकराक आनी म्हाका हाडलो पडतो हो मतान हांगा. हे सिर्फ तुमच्याकडे या मतदारसंघाचो चमत्कार आणि तो विश्वास तुम्ही माझे दवरला. त्या विश्वासाचे हांव फुडें वचपाक सोदता. हांव तुमचो आधाराचे फुडें वचपाक सोदता. आमच्या घराघरांनी नोकरी पावो. कारण म्हाका सकाळी फुडें जेन्ना ऑफिस उगडटालो आनी बसतालो म्हाका एकूच. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.